तलवार शेख परत तलवार मागीर मुल्ला रमसल्ली केरी कणंगल्ली मुगली वो फातर्पेकर काय सीएम सांगूंक सोदता मागीर वो अच्छिने बाय वो सावंत काय मागीर वो मकंदर फर्नांडीस 4 लाखांक तो विकता 6 लाखांक विकता 1,25,000 विकला 7,10,000 विकले मकंदर यांनी शबीरा मकंदराक 11 लाखांक विकले 40 नावा 40 घरां तुमकां दाखयली आता त्याच पाटांनी तिसरी शीट म्हणजे टोटल 60 घरां एका वडान अराउंड 1000 वोटर्स मायग्रंटांक बेनिफिट जावपाक इलेक्शनाची तयारी करपाक हुबली त्याचा हाऊस नंबर 34 आता त्याच्या माझ्या घराच्या अंडर रेग्युलाइज जातले राव असा 98/1 त्याच्या माझ्या घराच्या अंडर लामाणी जे असा जे मायग्रंट्स असा त्यांच्यानी नायक सरनेम चेंज केल्ले आसा आणि तेजेर आमची नजर असा गव्हर्नमेंट लँडाचेर एनक्रोच केल्याची जागा असा ती तो म्हणटा आपली 2023 आता जेन्ना बीजेपीचे सरकार असा बीजेपीचे डबल इंजिन असा बीजेपीचे सरपंच बीजेपीचे झडपी बीजेपीचे एमएलए असा पेपरार ते डिक्लेरेशन ऑफ सेल म्हणून करताले ते म्हणता की आय एम द ओनर अँड पोजेशन ऑफ दिस हाऊस मायग्रंट तेवढे 951 म्हणल्यार 100% वोटर्स जे असा 951 ते मायग्रंट असा नंबर 8 टोटल वोटर आर 976 माय टोटल 100% 970 मायग्रंट वोटर फर्नांडीस हे सावंत यांका लागून स्कीम ना ही असा नडाल ही असा पठाण ही असा जब्बा कटोबली ही असा व्हेरीफाय केले जे आमच्याकडे फाइल्स असल्यो जे आमच्याकडे आरटीआय डॉक्युमेंट्स असले ते आम्ही व्हेरीफाय केले आणि आय ते व्हेरीफाय करून आम्ही कसे दाखयतले हे व्हिडिओ मार्फत हे प्रेझेंटेशन मार्फत हांव तुमकां दाखयता की कशें हे माझे घर जे आसा हे माझे घर न्हू हे एक घाटियांचे घर हे मायग्रंटाचे घर जशें की आमी पयलींच म्हणत आसा की हे जी स्कीम आसा ती पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजीन जे पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजीन सीएमान डेफिनेशन वाचून दाखयल्ले की पोगोचे डेफिनेशन आसा म्हणून तांकां ते रायट्स मेळपाक जाय ना की 15 वर्सांचे रेसिडेंट सर्टिफिकेट नाजाल्यार 2014 ची डेट तांकां मेळपाक जायना म्हणून सो त्याच आधाराचेर कशें हे पॉलिटिक्स करता मायग्रंट वोट बँक तांकां मेळपाक जाय म्हणून ते आमी आयज एक्सपोज करतले आनी हे जे म्हाजें घर न्हू हे मायग्रंटाचें घर हे घाटियांचें घर म्हणून आमी दाखयतले पट्टी जी इंद्रनगर तिका म्हणटा आनी ती थंयसर ती सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युशन येता ती अराउंड 50,000 स्क्वेअर मिटर ह्या जाग्याचेर ती एनक्रोच लँडाचेर गव्हर्नमेंट लँडाचेर ती जाल्ली आसा आणि फाटली 30 ते 40 वर्सां एनक्रोचमेंट जावन आता कंटिन्युअसली ते एनक्रोचमेंट नवे एनक्रोचमेंट ते जावत आसा आणि तांकां हो सरकार तेको दिता हेच्या पयलींचे सरकार आतांचोय सरकार तांकां तेको दिता सो हे कशें कितें तुमकां हांव दाखयता आमी ह्या प्रेझेंटेशनान असेसमेंट रजिस्टर म्हणजे हाऊसटॅग रजिस्टर पंचायतीचो मागीर मायग्रंट्स वर्सीस नॉन गोवन डेटा मागीर कितले पंच मेंबर आसा ते थंयसर ते तुमकां दाखयतले आनी कशें हाऊस ट्रान्सफर हेच्या पयलीं जाताले कशें पयशांची उलाढाल जाताली कशें जे रेव्हन्यू डिपार्टमेंटाक आमचे लॉस जातालो हे तुमकां आमी दाखयतले 50,000 स्क्वेअर मिटराची जी एरियाचेर ही स्लम आसा थंयसर आमी थोडी नांवां तुमकां वाचून दाखयता कशें हे बेनिफिशरीज आसतले ते मायग्रंट्स आसतले असेसमेंट रजिस्टर माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता की असेसमेंट रजिस्टर आसा आणि सीएम म्हणपाक लागलो की सावंत मागीर फातर्पेकर फर्नांडीस तो आमी असेसमेंट रजिस्टर चेक केलो आमच्या गांवांत आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोणूच तसो बेनिफिशरी ना फाल्यां तुमकां फाटल्यान नांवां दिसता ही नांवां दिसता ती ते फाल्यां म्हाज्या घराच्या अंडर ते बेनिफिशरी जातले आणि तांकां फायदो मेळटले आतां हे कोण तेंचे सरनेम स्पेसिफिकली तुमी आवटीक करून दाखयता आणि वाचूनय दाखयता हे आसा खरे माझ्या घराचे बेनिफिशरीज गोंयकार न्हू मायग्रंट्स ते तुमी पळयात जे नांव आमकां मेळटा असेसमेंट रजिस्टर हो इंद्रनगरचो एक वडाचो असेसमेंट रजिस्टर ते आसा तुमी पळयात तलवार मागीर शेख मागीर परत तलवार मागीर मुल्ला मागीर हरमसल्ली मागीर चिक्केरी कणंगल्ली तलवार गुमनाल शेख मागीर छप्परबंद कन्वी सय्यद सो ही थोडी घरां जाली तेंचो हाऊस नंबरूय आसा ते सायडीक हे सायडीक तेंचो हाऊस नंबर आसा फॉर एग्जांपल हे पेजीर पळोवया आमी हुबली तेजो हाऊस नंबर 34 आता तेजे म्हाज्या घराच्या अंडर रेग्युलाइज जातले मागीर शेख तेजो हाऊस नंबर आसा 5 तेजे म्हाज्या घराच्या अंडर रेग्युलाइज जातले
मागीर राव आसा 98/1 त्याचे माझ्या घराच्या अंडर रेग्युलर जातले. मागीर मुग्गाली आसा, हो मुग्गाली वो फातर्पेकर काय सीएम सांगूंक सोदता. मागीर वो अच्चिनी बाय वो सावंत काय. मागीर वो मकंदर फेर्नांडीस काय. तो सीएमान नांवां पळयची मातशी. मागीर कन्वी आसा परत. मागीर ननाबंद आसा, अकलूर आसा, शमराबाई आसा, मकंदर, पट्टाण, हरिजन हे सगळे आसा. हाऊस टॅक्स रजिस्टर तुम्ही पळय चडशी नांवां हांगसर आसा ती मायग्रंटाची आसा. हाऊस टॅक्स रजिस्टर असेसमेंट रजिस्टर फुडें व्हरता. नेक्स्ट 2 पेजांनी पळोवया तेच वडाली तेच गुताली. नेक्स्ट हाऊस टॅक्साची नांवां. गौरव आसा, गगनाथ, पठाण, नडाब, लाफेन, नकलूर, गुबी, तहसीलदार, दुकानदार, भट्टी, कलगी, बेपारी, दोडामणी परत मग चौधरी, शेख, तांबेकार आणि परत आन्सर परत आसा कलवी आणि शेख. हाऊस नंबर 91/2. मागीर वालेकर हाऊस नंबर 21/1A. मागीर मोदीस्नाब सानी हाऊस नंबर 21/3. राजा साहब अक्की हाऊस नंबर 21/4. अब्दुल कडार हाऊस नंबर 21/6. राजा साहब शेख हाऊस नंबर 21/5. मागीर मुल्ला हाऊस नंबर 21/7. तसेच मागीर मकंदर, अख्तर, मागीर फेर्नांडीस आसा. एकूच तुमकां आमकां फेर्नांडीस मेळ्ळा. कितें नांव चेंज केला नायकाचें तेंच्यांनी कितें केलां आमकां खबर ना. मागीर बिजापूर, मागीर शेख अशें आसा. चडशे थंयसर चेंज ऑफ सरनेम जालेले लोक आसा. नायक चडशे नायक जे आसा लांबाडी जे आसा जे मायग्रंट्स आसा तेंच्यांनी नायक सरनेम चेंज केल्ले आसा आनी तेजेर आमची नजर आसा. मागीर फुडें आमी आतां पळोवया. आमी आतां अरावंड 40 नांवां 40 घरां तुमकां दाखयली. आतां फुडें या. ही आतां तिसरी शीट आसा आनी त्याच पाटाची तिसरी शीट म्हणजे टोटल 60 घरां एका वॉर्डान अरावंड 1000 वोटर्स. पळया तुमी थंयसर पट्टे गेजरो आसा. परत मार्क करता. पट्टे गेजरो कंडकली, डोडामणी, इच्छामणी, खलीफ, अली, प्रतिष्ठान, राजपूत, किट्टूर, बेलापुरकर, चिकानी, वडार, पठाण, तंबोली, नूरजहान, गडक, मुल्ला, पवार, मुल्ला, गावंडर, खरे, मनोहर. ही सगळी तुम्ही नांवां पळय. ही असेसमेंट रजिस्टर एकूच वर्डाची असे 5 वर्ड चेंबर इंदिरानगरान येता. आणि हे सगळे म्हणटाले हेच्या पयलीं कितें म्हणटाले हे सगळे म्हणटाले की हे गव्हर्नमेंट लँड. हे म्हणटाले हे गव्हर्नमेंट लँडाचे जे एनक्रोच केले हे म्हणटाले आपले घर. आय एम द ओनर अँड पोजेशन ऑफ दिस हाऊस असे म्हणटाले ते. आणि ते हाऊस करून ते भायल्या लोकांक आनी आपल्या सोयऱ्यांक नाल्यार आनी कोण फ्रेंडांक ते विकताले. ते कशे विकताले तेन्ना म्हाजें घर नाल्यार आनी स्कीम ही नासली. रेग्युलायझेशनची स्कीम नासली. मग तेच्या पयलीं ते विकताले. ते कशे विकताले आनी कितले रुपया विकताले ते आमी पळोवया. फॉर एक्झाम्पल 50 रुपयाचे स्टॅम्प पेपरार हे व्हडली घरां जी 2 फ्लोर जाला 3 फ्लोर जाला नाजाल्यार तेंची जी 100 नाल्यार 200 स्क्वेअर मिटराची घरां आसात ती 50 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरार ते डिक्लेरेशन ऑफ सेल म्हणून करताले. लक्षात धरा डिक्लेरेशन ऑफ सेल म्हणून ते करताले. आणि असे ते एग्रीमेंट मारताले. एक पेजीचे एग्रीमेंट मारताले आणि नोटरी करताले. आता ह्या हेतून ते कितें म्हणटा तुम्ही लक्षात धरा. हांगसर तुम्ही पळया हो जो अमित मुल्ला कितें म्हणटा की आय एम द ओनर अँड पोजेशन ऑफ दिस हाऊस. म्हणजे हे हाऊस जे आसा हाऊस नंबर 15 जे एक तेजे हाऊस नंबर आसा आणि तो ओनर आसा. म्हणजे गव्हर्नमेंट लँडाचेर एनक्रोच केल्याची जागा आसा ती तो म्हणटा आपली म्हणटा. आणि तो
तुम्ही पळया आन्सर पळया. 4 लाखांक तो विकता, दुसऱ्या मनशाक तो विकता आणि ते नोटरी करून ते घर मागीर हाऊस ट्रान्सफर जाता आणि दुसऱ्याच्या नावार जाता आणि ती पंचायत मागीर हाऊस ट्रान्सफर टॅक्स, तेका लायटीचे बिल आणि उदकाचे बिल दिता. सो अशे हे इलिगल ट्रान्झॅक्शन्स इतली वर्सां चालू असले. हे ट्रान्झॅक्शन्स मागीर जेन्ना पंचायती कडेन वयता, स्पेशली 2022-21 तेन्ना हे चड जाल्ले. सो तेन्ना आमी पळय कशे पंचायत मागीर तिका अप्रुवल दिता. फॉर एग्जाम्पल रोमन्ना, त्याचा हाऊस नंबर 720, ती महमूद गुमाला विकतास. स लाखांक विकता. मागीर अहमद रुमावाला ती वालीकराक 1,25,000 विकला. शरीफान बी मिरान फुरेसा सुबेदाराक 50,000 विकले. मागीर अयमन मोमिनान अल्फोना ढाकानी 7,10,000 विकले. मागीर रब्बाना बुखारी नूर हुबलराक 4 लाखांक विकले आणि हमीदा मकंदर यांनी शबीरा मकंदराक 11 लाखांक विकले. सो असे थोडे डिटेल्स आमचे कडेन मेळयले आसा, आनी डिटेल्स आमी मागला. सो अशे हे ट्रान्झॅक्शन जाता आणि मागीर जो नेवा कोण ओनर आसा, जे गव्हर्नमेंट लँडाचेर आपली जागा म्हणून तो ओनराक दुसऱ्या जाग्याचेर ते वयता आणि ते पळयता आणि ते मागीर अशे पंचायतीन ते मागीर हाऊस ट्रान्सफराक घालता. पळया तहसील मालदार हाऊस ट्रान्सफराक घालता, मागीर सरपंच तशें सायन मारून तेंका दिता. आता हेंची डेटी पळया. हेंची सगळी डेटीज पळया जे हाऊस ट्रान्सफर जाता ते 2023 म्हणजे आता जेन्ना बीजेपीचं सरकार आसा, बीजेपीचे डबल इंजिन आसा, बीजेपीचे सरपंच आसा, बीजेपीचे झडपी आसा, बीजेपीचे MLA आसा, ते सगळे त्यांचा हाऊस ट्रान्सफर करून दिता. माझे जर मागीर त्याच्या पयलींच जे इलिगल ट्रान्झॅक्शन चालू आसा, हच्चावाले मागीर हुबली, मागीर परत बेटागिरी, त्यांनी 2022 केला, त्यांनी 2022 केला. मागीर प्रभात जम्मगलडू, मागीर यामी बानी, मागीर ममताजी नारासंगी, मागीर फरानी केरकटकली, मागीर प्रभा जमागुल्लू, माला बानी, इस्माइल गुमाल, शरीबाज पठाण, ही सगळी 2022-2023 जे आता जे बीजेपी सरकार आहा त्यांचे ड्युरेशनान हे जाल्ले आसा. मागीर अग्निसाब दावालगी, शराबाई जवारी. सो हे सगळे बेनिफिशरीज आता जे इलिगल ट्रान्सफर करून 50 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपर लाखांनी एका मनशाक दुसऱ्या मनशाक विकता. तेजेर काय पंचायतीची कांयच नजर नासली, मामलेदाराची कांयच नजर नासली, ह्या बीजेपी गव्हर्नमेंटाची कांयच नजर नासली आणि ट्रान्झॅक्शन चालू तेजेन तशेंच चल्लेले आणि स्टेटाक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक खूप हितून लुकसाण जाल्लो आसा. सो आता तीच घरां 2014च्या रेटीन ती म्हणटा रेग्युलायज जातली, तेंच्यांनी विकते घेवपाचे. मध्ये विकला तेजेर नजर कोण घेतलो? इलिगल ट्रान्झॅक्शन जाल्यार तेजेर नजर कोण घेतलो, तेजेर एक्शन कोण घेतलो? व्हडलो प्रश्न आसा. सो हे सगळें जाता कित्याक? जशें की तुमी पळयला, हे सगळें जाता एकूच लागून की वोट बँकाक लागून. आणि हे 5 बोर्ड आमी तुमकां सांगला इंदिरानगरान आसा, तितून मायग्रंटाची वोटिंग कितली आहा आणि गोंयकारांची वोटिंग कितली आहा हे तुमकां दाखयता. आणि आमी कित्याक परत हे मायग्रंटाचे घर नाजाल्यार घाटियांचे घर ही जी स्कीम आसा कित्याक म्हणटा ते तुमकां सारकें कळटलें. फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 7 जो इंदिरानगरचो पयलो पार्ट जाता, तितून टोटल वोटर्स आहा 951 आणि मायग्रंट वोटर आसा तेवूय 951, म्हणल्यार 100% वोटर्स जे आसा 951 ते मायग्रंट आसा. बट पार्ट नंबर 8 तितून टोटल वोटर आहा 976 आणि तितून टोटल 100% 970 मायग्रंट वोटर आसा. बट पार्ट नंबर 9 तितून टोटल वोटर्स आहा 935 पण तितून 100% 935 आहा ते मायग्रंट वोटर्स आहा. मागीर पार्ट नंबर 10 तितून टोटल वोटर्स आसा 908 बट तितूनले मायग्रंट वोट आसा म्हणजे अराउंड 97% ते मायग्रंट वोटर्स आसा. मागीर पार्ट 11 तितून टोटल वोटर्स आहा 826
आणि मायग्रंट वोटर आर 623 आणि मागीर पार्ट नंबर 12 तितून टोटल वोटर्स आर 608 मायग्रंट वोटर आर 464. सो हे सगळे मायग्रंट वोटर्स एका लागून जाता आणि हे पाच जे बूथ आसा इलेक्शनाचे तितून मतलब पंचायतीचे 5 वॉर्ड जाता. पांच चिमला पंचायतीचे आउट ऑफ 11 मायग्रंट पंच आसा आणि थोडे म्हणटा की आम्ही पळयला की थंयसर सांकवाळे रामाणी सरपंच जाले, रामाणी पंच मेंबर. हे आमकां नवी गजाल न्हू. ही हेच्या पयलीं आमी 5 इतली वर्सां 5 पंच मेंबर पळयल्ले आसा. हेच्या पयलीं आमी सरपंचूय पळयल्ले आसा. सो हे जाता हेच्या खातीर कित्याक हांगा बेनिफिशरीज आसा हे आसा 5 ते 6,000 वोटर्स. हांकां लागून ही स्कीम आसा. गोंयकारांक खातीर ना. ही नायक, ही फेर्नांडीस, हे सावंत हांकां लागून ही स्कीम ना. ही आसा नडाल, ही आसा पठाण, ही आसा जब्बा गडोगडी, हे आसा गुलमानी, हांकां ही स्कीम आसा. म्हणून आमी परत म्हणटा की हे म्हाजें घर न्हू, हे घाटल्यांचें घर. आनी तुमी सांगूंक सोदता की चिंबला गांवांत इतलेच वोटर ना, इतलेच लोक ना. बाकीचे लोक आसा, शिरेंत आसा, गवलेबाट आसा, मागीर मानसवाडा, चिंचवाडा आसा आणि मागीर गांवांत किल्लावाड हांगसर मूळ लोक जे गोंयकार आसा पर्सन गोवन ओरिजिन चडशे लोक ट्रायबल लोक थंयसर रावतात. तेंचें कितें? तेंच्या घरांचे सरकारान चिंतला. तेंची इतली वर्सां ती मुणकारे घर आसा तेंचे चिंतला. बारीक घरांत ते रावता, मातयेच्या घरांत रावता, पत्र्यांच्या घरांत रावता. तेंचे कितें? स्पेशली जे रक्ताचे ट्रायबल्स आसा, प्रमोद सावंत म्हणटा तेजे नाते आसा, रक्ताचे नाते ना मात भावनीक आनी सामाजीक नाते आहा. ते रक्तांचे ट्रायबल तेंचे घरांचे तुम्ही कितें केला? जो मेन रोड आहा तो चिंबलाचो तो 15 मिटर्स रोड दाखयला रिजनल प्लॅनाचेर. त्या घरांक थोड्यांक शॉपांक बी आनी कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंटांक नोटीसी येयला. तेंचे हे स्किमीन कितें प्रोविजन दवरलेलें आसा. मागीर जे मेन मुद्दे म्हणजे जे मेन आसा की जे लोक सगळे गोंयकार थंयसर रावतात तेंकां खंय ना खंय तरी हे चेपून दवरलेले आहा. तेंकां तशेंच दवरलेलें आसा आणि मायग्रंटांक बेनिफीट जावपाक इलेक्शनाची तयारी करपाक झडपी इलेक्शन्स आसा, मागीर असेंब्ली इलेक्शन तेजी नजर दवरपाक आणि हेका परत प्रमोट करपाक तेंचे झडपी सांताक्रुजचो आमदार तेका आमी रुद्रप्पा नांव दवरला. तो फुडें सरता आणि तो बऱ्या उमेदीन लोकांक हाडटा आणि तेंचे कडसून हे फॉर्मां भरून घेता आणि ताळयो मारून घेता. सो आमी सांगता की आमची नजर हेचेर आसा. कितले गोंयकार हेचेर जातले, कितले मायग्रंट कशे लोकांक मूळ गोंयकारांक फाटीं धरून मायग्रंटांक फुडें काडटा. स्पेशली जेन्ना चिंबला 2 इन्सिडंट जाल्ले की धाकटो एक घर असले विधवा बायलेचे, एसटी विधवा बायलेचे, तेजे घर मोडपाक पंचायत फुडें सरली आणि ती डेमोलिशन तिका ऑर्डर काडली आणि तिका मागीर स्टे ऑर्डर घेवची पडली पंचायतीन. तेन्ना हे म्हाजें घर खंय आसलें. आमची कुडका एक इन्सिडंट जाले, नावशे एक इन्सिडंट जाले की थंयसर एक चिरो घालता म्हण पंचायत तिका नोटीस आनी पुलीस धाडपाक गेले. तेन्ना म्हाज्या घराचें कितें जालें. सो अशी जेन्ना गोंयकारांक त्रास जाता तेन्ना सरकार म्हाजें घर ना आनी कितें तें कांय हाडना. मात मायग्रंटांक लागून, भायल्या लोकांक लागून हे तेणें एनक्रोच केला, आमची जागा एनक्रोच केला. तेंकां लागून सरकार ही म्हाजें घर स्कीम हाडटा. सो आमी परत एकदां सांगता हे जी स्कीम आहा म्हाजें घर, ही म्हाजें घर न्हू, गोंयकारांची स्कीम न्हू, ही घाटल्यांची स्कीम. आनी हेजेर आमी परत तुमकां अवेअरनेस करतले, एज्युकेट करतले आनी एक्सपोज करतले.